थोडे एलपीजी डिलर्स आणि त्यांचे एजंट आमचे एलपीजी गिरायकाक फोर्स करतात की तुम्ही वेगीचे वेगी म्हणजे म्हयनो आणि डिसेंबराचो म्हयनो आनी वर्स सोंपचे पयलीं तुम्ही ते केवायसी नो युअर कस्टमर हे प्रोसेस कंप्लीट करून घेवपाक जाय, नाल्यार तुज्या एलपीजी कनेक्शन एलपीजी रिफील ब्लॉक जातले. हे खोटी खबर आनी आमकां सगळे गिरायकाक एक मेसेज दिवंक सोदता की असलो कसलोच गव्हर्मेंटाचो नोटिफिकेशन ना की कंपल्सरी तुम्ही हे प्रोसेस कंप्लीट करपाक जाय. त्या पर्यंत 31 डिसेंबर पर्यंत ते कंप्लीट करपाक जाय. हे गैरसमज जो जाला तो खूब लोकांक त्रासान घातलेले आसा. आयज आमी पळयला खुबशे आमकां व्हिडिओ व्हॉट्सएपाचेर आनी व्हिडिओ मेसेजी येयले की लोक वोतान पासून लायनीन उबे रावलेले आसा कितले एलपीजी डिलर मुखार ऑफिसा मुखार. हे कांयच करपाची गरज ना, कसलोच आधार कार्ड दिवपाची गरज ना. आनी हे बंद जावपाक जाय जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कंज्युमर अफेअर्स आनी सगळे कंपनी भारत गॅस, एचपी गॅस आणि इंडियन या तिन्ही कंपनी इमिजिएटली त्यांच्यानी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आणि ह्या निमणे दिसा जे म्हयनो सोंपता वर्स सोंपता त्या आनी लोकांक त्रास करचे न्हू म्हणून आमी परत सगळे गिरायकाक जे एलपीजी सिलिंडर घेवपी आसा आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की असले लफड्यान तुम्ही पडू नाका. कसलोच भिरांत ना, कसलेच कंपल्सरी कांय करपाची गरज ना.